मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. म्हापशेच्या सेंट झेवियर कॉलेज वाठारांत स्विफ्ट आनी थार कार मदीं अपघात. जखमीक म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट जिल्लो हॉस्पिटलांत केल्यात ऍडमीट. बांबोळेच्या गोमेकोचेर येता भरपूर ताण. देखून उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाची वाडयात तांक. मागले दिगंबर कामतीन. हेर आमदारांनी वाचलो आपआपल्या मतदारसंघातल्या हॉस्पिटलांच्या उणावाचो पाडो. मोडपाक पावल्या दिवचल मार्केट कॉम्प्लेक्सांतली पोरणी स्टॅरकेस. रिपेर केली ना जाल्यार केन्नाय कोसळूं येता 35 वर्सां आदली स्टॅरकेस. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. बांबोळेच्या जीएमसीत गोंयकारां बरोबर हेर राज्यांतल्या पेशंटाचेरय उपचार जातात. व्हीआयपी आनी गरीब असो भेदभाव जायनासतना उपचार जातात. पूण गोमेकोचेर भरपूर ताण येता. देखून उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांची तांक वाडयात. गोमेको वयलो ताण कमी करतले जाल्यार होच एक उपाय, दिगंबर कामतीन विधानसभेत सांगलें. वेळी काणकोण पेडणे मडगांवचे भलायकीचे प्रस्न त्या आमदारान मांडले. दक्षिण गोंयचे जिल्लो हॉस्पिटल परिपूर्ण करप भोव गरजेचें आशिल्ल्याचें दिगंबर कामतीन सांगलें. जाल्यार वेळी पेडणेच्या भलायकी केंद्रांतल्या उणाव आनी गरजो क्रूज सिल्वा आनी जीत आरोलकारान सांगले. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सावथ गोंयचें हें फूल फ्लॅज हॉस्पिटल जावपाक जाय अशें म्हजें म्हणणें आसा. हें हॉस्पिटल जेन्ना बांदिल्लें, जेन्ना प्लॅन केल्लें, तेन्ना हो आतांचो हेल्थ मिनिस्टर आहा तोच हेल्थ मिनिस्टर आशिल्लो. स्पिकर साहेब, परिस्थिती कशी आशिल्ली की गोवा मेडिकल कॉलेज इज कन्सिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल. नाव इट इज सामकें ओवरलोडेड. थंय ऑर्थोपॅडीक डिपार्टमेंट आहा, न्यूरो सर्जन डिपार्टमेंट आहा, विच आर कन्सिडर्ड एज व्हेरी गुड. सो लोक सगळे थंय वचपाक सोदता. आतां जातलें कितें की एक दीस मेडिकल कॉलेज वील कॉलेप्स. आनी ताका सोल्युशन कितें? ताका सोल्युशन आय हॅव बीन टेलिंग दॅट स्ट्रेंथन नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, स्ट्रेंथन सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत जो पेशंट काणकोणच्यान किंवा सांग्यार साकून किंवा आमचो गणेश गांवकाराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान एक्सिडेंट जावन येता, ताका त्याच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत ट्रीट करपाक मेळपाक जाय. ताका बेश्टोच पोस्ट ऑफिस बी कशें स्टॅम्प मारता आनी धाडटा तशें ताका हाडलो, एम्ब्युलन्सांक घालो आनी पणजे धाडलो, अशें जावपाक जायना. जाल्यार त्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचो पर्पज इज डिफिटेड. हांव जनरल सांगलें ताका, हांवें पयलीं कॉन्सन्ट्रेशन इज ओन्ली ऑन सावथ गोवा हॉस्पिटल. प्लीज एश्युअर अस that South Goa will start functioning, South Goa district hospital will start functioning before December. December पर्यंत खंयच्याय परिस्थितीन तें जाता इतलें पळय. हांव डिमांड घालता. सो ती प्लेस पावना, ते प्लेसीस सायडीन सेटबॅक आहा त्या पासून कवर केल्यार टेम्पररी फॅब्रिकेशन आतां थिंगा दोतोर थिंगा स्टाफ आहा थिंगा काम करता. भितर स्पेस सामकी लिमिटेड आहा आनी बेड लाग थिंगा जेन्ना तो प्रायमरी हेल्थ सेंटर बांदलेलो तो स्लोपींग करून उडयला. प्रोविजन पासून दवरना, मुखार वाडटले म्हण ताका मुखार एक्सटेंशन करपाक तोय चान्स ना. सो हांव मागता मिनिस्टरा लागीं जे आमकां आनी एक एटलिस्ट आनी 2000 तरी एडिशनल आतां लँड एक्वायर करपाक. स्पिकर साहेब, हांव मागता हो एमर्जन्सी केअर सेंटर ही थोडीशी प्लेस थिंगा आहा ती कवर करून ह्यो आमकां दिवचो म्हणून. कित्याक रातचें तर कितें जाता जाल्यार आमकां थिंगा डॉक्टर मेळपाक जाय म्हणून. आय कुड रिक्वेस्ट the Goa Medical College staff to conduct regular OPDs in districts and other hospitals so that patients do not have to crowd out of Bamboli alone. Speakers, demand number 53. There is a need to conduct inspections and raids on unhygienic food outlets and kitchens. Also, the milk, quality of milk related item from outside Goa has to be monitored. I congratulate the department for confiscating milk products like paneer, sweets that are not as per standard, and this need to be intensified. मुगेले एरियाज ऑफ कोलवा, बेनावलीम आणि सेरावलीम हे जे सब हेल्थ सेंटर्स आहे ते कंसावलीम PHC अंडर येत आहे आणि वारका, ओर्लीम, कार्मोना आणि कावेलोसीम जे आहे ते चिंचिणी PHC अंडर येत आहे. स्पीकर सर, चोवपाक गेले जाल्यार हे सगळे सब हेल्थ सेंटर्स अपग्रेड करपाची गरज आहा. स्टाफ शॉर्टेज आतांय आहा
100 म्हयन पयलीं हांव असेंब्ली उलयल्लो तेन्नाय आल्ली आनी म्हाका भिरांत दिसता की 2027 देखून इच स्टाफ शॉर्टेज उरतली काय म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता हेल्थ मिनिस्टराक ताकी हांव 100 म्हयन पयले हेच स्टाफ शॉर्टेजीचेर उलयल्लो हांव रिक्वेस्ट करता कोलवान 1 MTS 1 RMD 1 ANM सेरावलीम 1 ANM 1 MTS बाणाले CMO शॉर्टेज आहा 1 AHO 1 ANM वार्का 1 MTS to be revived as it has already lapsed. Sub-Center Carmona 1 post of MTS again has to be revived. Sub-Center Kavelosim 1 post of health worker male to be revived. So हे भाशेन हे पोस्ट आम गेलते पाटी सांगलोले आतांय सांगता 2027 देखून हांव सांगत रावतलो स्पीकर सर जाल्यार आनी हे उलयन केसो फायदो डिमांड घालून. So I want these demands of these staff to be fulfilled and we would want locals to be given a preference. When it comes to ambulance, 108 ambulance बाणाले पंचायती कडेन भायल्यान आसता पूण ती राती कडेन पाक केलो आसता. दीसभर केन्नाय गरज पडली या रातीको देखून गरज पडली जाल्यार ते एम्बुलन्सी सर्वीस आमकां आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी मेळना. हे हांवें पॉयंट आय हॅड ब्रॉट इट टू द नोटीस and I still think that this has to be resolved. The ball gets passed, but ही ambulance आमक available ना. तशेंच जर GMCचे स्ट्रेस जर कमी करतले जाल्यार आमकां PHC, CHC हे आहात CHC आनी PHC आहात ते आमकां अपग्रेड करपाची गरज आहा. ते जर अपग्रेड करीत जाल्यार म्हाका GMCचे स्ट्रेस कमी जातलो. आमकां थंयसर फूल टायम पेडिट्रिशियन ना, सो तो फक्त बेरेस्तारचो देता, थर्सडेचो देता, सो तो एक फूल टायम आमकां दिवचो. दुसरे गायनोकोलॉजिस्ट फूल टायम ना, विकांतल्यान 2 येता, सो तो एक फूल टायम दिवचो. एडिशनल एक्सरे टेक्निशियन एकूच टेक्निशियन आहा आनी ताका एक दीस कासारवणे वयचें पडटा, सो आमकां आनी एक एडिशनल टेक्निशियन जाय, एक्सरे टेक्निशियन्स. तो ECG ना, ECG टेक्निशियन ना थंयसर, सो थंयसर आमकां गरज आहा. कित्याक तुमकां खबर आहा कशे केसीस वाडत आहात ते, सो ताका लागून ECG टेक्निशियन एक गरज आहा थंयसर. तशेंच नर्सीस शॉर्टेज आहात, एडिशनल नर्सीची गरज आहा, एडिशनल लॅब टेक्निशियन, तशेंच मेंटेनन्स ऑफ RMDs आनी डायलिसीस आनी एक एडिशनल एम्बुलन्सांची आमकां गरज आहा. तशीच तुवें एम्बुलन्स बायक एम्बुलन्स स्टार्ट केल्या, सो कोस्टल बेल्ट आसल्या कारणान नॅरो रोड्स आहात, सो एक बायक एम्बुलन्स आमकां 1 किंवा 2 मेळटा जाल्यार आमकां ते एक बरें पडटलें. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, विन्संट रोजारियो आणि सानिका नागवेकर. बिरेस्तारा म्हापशेच्या सेंट झेवियर कॉलेज वाठारांत स्विफ्ट आणि थार कार मदीं अपघात जालो. जखमीक म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट जिल्लो हॉस्पिटलांत शिफ्ट केल्यात. ही सुवात अपघातांची सुवात जावपाक लागल्या. पळयात नितिक्षा गांवकराचो रिपोर्ट. म्हापसा झेवियर कॉलेजी कडेन 3 गाडयांचो जबरदस्त ॲक्सिडेंट जालो. जी स्विफ्ट गाडी आशिल्ली ती गणेशपुरीच्यान म्हापशे वटेन वयताली, तशीच जी थार आशिल्ली ती डांगी कॉलनींतल्यान गणेशपुरी वटेन वयताली. ह्या दोनूय गाडयांची समोरासमोर टक्कर जावन तांच्यांनी दोनूय गाडयांनी टेम्पो गाडयेक धडक दिल्ली आसा आनी अशा तरेन हो 3 गाडयांचो जबरदस्त ॲक्सिडेंट जाल्लो आसा. ह्या ॲक्सिडेंटान मेजर अशी इंजरी कोणाक जावंक ना, बट जो टेम्पोचो ड्रायव्हर तशेंच जो स्विफ्ट गाडयेचो ड्रायव्हर आशिल्लो तांकां मायनर इंजरी जाल्ली आसा. तशेंच ह्या ॲक्सिडेंटान 3 गाडयांचे बरेच लुकसाण जाल्ले आसा आनी जे मायनर इंजरी जाल्लेले जे ड्रायव्हर जे आसा तांकां म्हापशेच्या आजिलो इस्पितळांत शिफ्ट केल्ले आसा. आता डेली आमी हांगा पळयता एक्सिडंट जाता ते जे हॉटमिक्साचें काम केलां वयर आनी सकयल 2 सेपरेट कॉन्ट्रॅक्टरांनी केला. सकयलो जो रोड केला हांगासून धुळेरान वयता तो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेणें हांगा काम कंप्लीट करून म्हाका दिसता एक 3-4 म्हयन्यांनी हें वयलें काम जालें. वयलें काम जे हॉटमिक्स जाल्या त्या हॉटमिक्साचें लेवलिंग तेंच्यांनी सकयल्ल्या रस्त्याक करूंकूच ना. एवरी टायम सकयलसून जी गाडी येता जावं स्कुटर येता, एस्पेशली लेडीज जावं भुरगीं कोण कॉलेजीन वयता तांकां स्कुटरी आनी गाडयो हांगा कंट्रोल करूंक जायना. 10 इंचाचो हायट जाला आनी स्पीड ब्रेकरा भाशेन जशें स्पिडीन आमी स्पीड ब्रेकरा वयर वयता तेन्ना गाडी उडटा, तशीच सिच्युएशन हांगा जाता. आमी कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन इन्फॉर्म करून जाले PWDच्या जेणे हें काम केल्लें, सो तेणें त्या टायमाक आमचें लक्ष दिवंक ना आनी आतां डेली हें सफरींग सगळ्या लोकांनी सोंसपाचें. हांगासून म्हाका दिसता MLA आनी आमची चेअरपर्सन डेली वयता, सगळे कावन्सिलर हांगासून ट्रॅव्हल करता, तांकां कित्याक दिसना हें लेवलिंग करपाचें काम.
इवन सकल्लो रस्तो आता जो रिइन्स्टेट करून घेतलेलो परत इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान खणून उडयला. तेंचे रिइन्स्टेटमेंटाचें काम इतले फालतू क्वॉलिटीचें आसता त्या खातीर प्रॉब्लेम जाता सगळ्यांक हांगा. इवन जे लोक वयर सकयल वयता तेंच्यांनी मातशी जंक्शन आसा म्हणून काळजी घेवची. इतले फास्ट गाडयो चलयता, कॉलेजीन वयता ते भुरगे जावं जे लोक सकलसून येता पळय तुमकां दिसतलें आतां कशें जाता तें वयर सरतना गाडी घेवपाक जायना वयर. आतां एक्सिडंट केन्ना जालो आतां हांगर कोणूच ना. म्हाका दिसता वर बरें जालें. हांव शॉक जाला की एक्सिडंट जावन अजून गाडी क्लियर जावना. पुलीस आनी सगळे जाण सकयल उबे रावले सेटलमेंट करपाक पार्टीच्या भितर. गाडी काडपाचें हें ना, कोणाक पडलेलें ना. एकटो पुलीस नाल्यार ट्रॅफिकाचो मनीस हांगा. त्या भायर कोण तरी हांगा ट्रॅफिक मॅनेज करपाक आसूंक नाका. हे एक्सिडंट जाले आनी अर्दो रस्तो ब्लॉक जाला जाल्यार ट्रॅफिक मॅनेज करपाक कोण तरी धाडा न्हू. म्युन्सिपाल्टीचे लेबर धाडून हे काडपाक जाता. कितें म्हणून मागपाचें. आनी हे मेजर एक्सिडंट हांगा जाता ते एक 10-15 दिसांनी असले मेजर जाता म्हणून न्यूजाचेर येता. पण ऑन अ डेली बेसीस 2 ते 4 भुरगीं जावं कोण तरी पडटा. आनी एकटो पडला. हे कंटिन्युअस चालू आहा ऑन अ डेली बेसीस. हांगा सकाळी हांवें रिक्वेस्ट घातलेली ट्रॅफिक पी.आय. कडेन, जो आमचो प्रिवियस ट्रॅफिक पी आसलो तेजे कडेन हांवें रिक्वेस्ट घातलेली सकाळी 1 वर म्हणजे 7:30 पावणे 8 ते 9 पर्यंत आनी सांजचे दनपारां परत 12:30 ते 2 पर्यंत कोणाक तरी हांगा दवरचें कित्याक ट्रॅफिक ह्या रस्त्यार इतलो वाडला. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आसागांवच्या रस्त्याची साप्प वाट लागल्या. रस्त्यार व्हर फोंडकुलां पडल्यात. फोंडकुलांनी पावसाचें उदक तुंबलां जाल्यार येरादारी करप्यांक ही सुवात भोव धोक्याची जावन रावल्या. पावसा आदीं ही कामां पूर्ण जावपाक जाय आशिल्ली पूण परिस्थिती जैसे थे आशिल्ल्यान थळावे बेजारल्यात. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. सध्या आमी आसा आसगांव वाठारांत. आमकां सगळ्यांक खबर आसा आसगांवचे रस्ते हे बरेच पिड्ड्यार आसा. डीएमसी कडल्यान ते पुराय हो रस्तो जो आसा पिड्ड्यार आसा. आयज आमी हांगा पळयतात ह्या रस्त्या खातीर हांगा खुबशे एक्सिडंट जातात. तशें पावसान हांगासरल्या थळाव्यांक खुबशे त्रास सोंसचे पडटा. हो जो रस्तो आसा इतलो पिड्ड्यार जाल्लो आसा. 2 व्हिलर आसूनी 4 व्हिलर आसूनी मागीर ती इमर्जन्सी 108 व्हेकल आसूनी तश्योच व्हडल्यो बसी ज्यो आसा ह्या सगळ्यांक हांगा त्रास सोंसचे पडटा. आयज आमी पळयतात पावस व्हडलो पडलेलो आसा आनी हांगा इतली डी फोंडकुलां पडलेली आसा आनी ह्या फोंडकुलांनी उदक भरता आनी हांगासरल्या थळाव्यांक खुबशे त्रास सोंसचे पडटा. खंय तरी आयज ऑथॉरिटीज ज्यो आसा तेंच्यांनी खंय तरी बेगीनच्या बेगीन हें काम पुराय करपाक जाय आशिल्लें पूण आजून मेरेन हांगा कांयच कारवाय केल्ली आमकां पळोवपाक मेळना. हे सगळें जें काम आसा हें पावसा पयलीं पुराय जावपाक जाय आशिल्लें पूण तें आजून मेरेन हांगा जाल्लें ना. हांगा खुबशे त्रास थळावे सोंसतना आमकां पळोवपाक मेळटा. तशेंच मेन म्हणजे हांगासरल्यान बसी वचनात. हांगासर जे थळावे रावतात जे कोण कामाक वयता तांकां चलत डीएमसी कडेन वयचें पडटा. खंय तरी आयज हो जो रस्तो आसा हो तात्पुरतो आयज हांगा रिसर्फेसिंग करपाची गरज आसा. तशेंच तुमी म्हाज्या फाटल्यान हांगा पळोवपाक शकता हांगा उदक भरता आनी हें उदक वचपाक हांगा वाट ना. खंय तरी आयज आसा बेगीनच्या बेगीन हें सोल्युशन काडपाक जाय ना जाल्यार अशेंच एक्सिडंट ह्या रस्त्याचेर हांगा जायत रावतले आनी कोण ना कोण आपलो जीव हांगा वगडोवन बसतलो. आज तुम्ही पळयतले हांव कंटिन्युअस हे रोडाचे व्हिडिओ काडटा कारण कित्याक हे तुमी पळयतात हे उदीक व्हांवता हांगासून पण इतले डीप हांगासर हे कोणाक कळटलें. आत्तां बाय जस्ट ना हांव हांगासून क्रॉस करता आसतना एकटो पडलो तेचो पांय हांगासून दुखला म्हणटूक आयज हांगासरल्या लोकांक कितें हांगा मरपाचें. हांव गव्हर्मेंटा कडेन हे जे कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा पळय हेंचे मागता हे पळय हांगासर हेंचे व्हांवतुली पळय उदीक वचपाक सारकें ड्रेनेज ना. हे रस्त्यार येता उदीक आनी लोक हांगासर पडटा. आयज पयशे जाल्यार हांगासून बसी वयताले लोकांक हांगासर त्रास जाता. आयज वचपाक बसी मेळना म्हणटा आयज खंय ना खंय हांगासर त्रास जाता. हे म्हणून हेका लागून आमकां हांगा येवन हे दाखोवचें पडटा लोकांक. म्हणून खंय ना खंय प्रॉब्लमूच फेस करचे पडटा कित्याक ड्रेनेज ना ताका प्रॉपर तेंचे हे खंय ना तांकां ते उदीक वचपाक वाट ना. हे कोणी तरी करूंक जाय न्हू कित्याक लोकांक हांगा त्रास जाता. म्हणून मागता हांव कन्सर्न डिपार्टमेंट आनी जे PWD जावं खंयचे डिपार्टमेंट लागता पळय तेंच्यांनी येवन हे पळोवन बेगिनल्या बेगीन हे लोकांक हे करून दिवचें. पळय आयज हांवूय पळयता की तेंचें काम चालू आहा पावसूय आहा. हांव म्हणटा पावस आहा बरें आहा खंय हांव म्हणटा कितें आतां ते उदीक भरला थंय ते एटलिस्ट गुणे घालून ते हें करून ते होणटेन पडटालो. हे कोण पळयतलो हे कोणी तरी येवन पळोवंक जाय न्हू कित्याक हे होणटे डेंजर आसा.
आयज एकटो पडलो फाल्यां आनीक 2 जाण पडटले. कंटिन्यू हेंचे दुखापत घेवपाचें आनी घरा वचपाचें. मागीर हेचे कोण डॅमेज कोण दितलो हेंकां? खंय तरी स्टॉप जावंक जाय न्ही हे. हांव जाणा रोड करूंक मेळचो म्हाकाय कळटा पावस पडटा पण हेचे तितलो तरी उपाय काडूंक जाय न्हू. हे पळय उदीक पळय हे पळय व्हांवता हांगासून ड्रेन एक हें केलें जाल्यार सारकें रस्त्यानसून भितून वयता न्हू ते कोण करतलो? गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली. दिवचल मार्केट कॉम्प्लेक्सांतली पोरणी स्टॅरकेस पडपाक पावल्या. 35 वर्सां आदलो हो जिनो दुरुस्त केलो ना जाल्यार केन्नाय कोसळूं येता. कांय विक्रेते ह्या जिन्या पोंदा वेवसाय करतात. स्टॅरकेस मोडपाक पावल्या. दिवचलच्या बाजारांतले स्टॅरकेसीची अवतिकाय जाल्या. कितलोसोच पोरनो हो जिनो गंभीर घडणुकांक आमंत्रण दिवपाक शकता. जिन्या पोंदा वेवसाय करपी भियेल्यात. आमकां तात्पुरते शिफ्ट करून स्टॅरकेस दुरुस्त करात, दुकान धनी मागतात. समोर एक बिल्डींग म्हणजे आमची म्युन्सिपालिटीची कॉम्प्लेक्स आसा. सो 30-35 वर्सां जाली. ही स्टॅरकेस आसा ती जवळ आतां कोलम्या सगळें गंजली आसा. केन्नाय ती पडूं शकता आनी सगळं खूब जण हे करतात. तेन्ना म्हाजी मागणी आसा म्युन्सिपालिटी कडेन कितल्या बेगीन ती डिमॉलिश करून भितर जे कोण रावतात ताका कधी बऱ्या ठिकाणी रिहॅबिलिटेट करून बेगीन बांदून जावची. हे वयले पळय स्टॅरकेस वयले आसा न्हू केन्नाय पडूं शकता आनी येता वयता जे लोकांचेर पडटली. हे कितकी वर्सां जाली हांगा? जवळ जवळ 30 वर्सां जाली हांगा. पूण ताका मेंटेनन्स कांयच करूंक ना करूंक. तुमची शॉपां तेज्या पोंदा आसा? आसा आमची शॉपां आसा पाणी. आतां एट प्रेझेंट कितें जालां हांगा? एट प्रेझेंट ते हे पाजारता पाणी आनी खांबे लोकांक मागीर हें जातलें. आनी खांबे बीन जाल्या पिड्ड्यार क्रॅक गेला. हय सामकें मोडपाच्या वाटेर आमची सोय बरी रोखडी तयार करून दिवची, मेंटेनन्स करून दिवचें. ना जाल्यार आमकां तरी तेंचें हें करचें, शिफ्ट करचें खंय तरी. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दर वर्सा व्हडा उमेदीन माशेलांत चिखलकालो मनयतात. देवकी वाड्यार गोपाळ कृष्णाच्या देवळांत चिखलकाल्याक अंदूय गर्दी जाल्ली. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. गोंयचो फामाद चिखलकालो अंदूय रंगलो. आषाढी एकादशीच्या निमतान दर वर्सा माशेलांत देवकी वाड्यार गोपाळ कृष्णाच्या देवळान 24 वरांचो भजनी सप्ताह मनयतात. भजनाची कार्यावळ जाल्या उपरांत दुवादशीक चिखलकालो जाता. पर्यटन मंत्र्यानय चिखलकालो अणभवलो. Definitely have come today
इंटरनॅशनल जावं डोमेस्टीक जावं ते वेगळ्या वेगळ्या स्तरार तुमकां दिश्टी पडटा. डिसिप्लिनाच्या बाबतीत कितें सांगता हो आतां चिखलकालो पळय कशा पद्दतीन डिसिप्लीन इज कल्चर. डिसिप्लीन कितें आसता रिस्पॉन्सिबली खेळटात, सगळे जाण रिस्पॉन्सिबली खेळटात. कोण म्हाका दिसना कमिटी देवस्थानची आसा, बाकीचे आमचे जाणटे आसा, दे मॅनेज द होल अफेअर. तातूंतल्यान व्हेरी इन्क्लुसिवली एवरीबडी रिस्पॉन्सिबली. लोकांनी जे आयिल्ले आसा पार्टिसिपेट सगळ्यांनी रिस्पॉन्सिबली वागले तर सदांच उत्सव तो बरो जाता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आणि भक्तीपय बाळगी. सेंट अँथनी फेस्टिवल फुटबॉल सर्तीत गिरदोळी क्लबान वार्का स्पोर्ट्स क्लबाचेर जैत मेळयलें. 1-0 अशा फरकान हो खेळ सोंपलो. असोल्डा खेळामळार सेंट अँथनी फेस्टिवल कपान गिरदोळी क्लबान वार्का स्पोर्ट्स क्लबाक 1-0 अशा गोल फरकान हारावन सेंट अँथनी स्पोर्ट्स क्लब असोल्डान घडोवन हाडिल्ल्या मॅचीच्या सेमी फायनलीन सुवात मेळयली. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि भक्तीपय बाळगी. आयएमएन शुक्रारा मेरेन गोंयांत उटंगराच्या पावसाचो रेड अलर्ट दिला. मुसळधार पावसाक लागून व्हड प्रमाणात हुंवार आयलो, ताका लागून चडशा वाठारांनी येरादारीक आडमेळी आयली. वादळाची शिटकावणी आशिल्ल्यान लोकांनी जतनाय घेवपाचो सल्लो हवामान विभागान दिला. शुक्रारा खातीर रेड अलर्ट दिला. उपरांत शेनवारा सावन सोमारा मेरेन ऑरेंज अलर्टाची वॉर्निंग आसा. उटंगराच्या पावसा वांगडाच वाठारांत खर वारे घोळपाची शक्यताय आसा, जाका लागून झाडां कोसळपाच्यो घडणुको घडूं येतात. प्रवास करप्यांनी जतनाय घेवची, आयएमडीन सल्लो दिला. आयएमडीचो शुक्रार मेरेन रेड अलर्ट. 20, 21 आणि 22 तारखेक ऑरेंज अलर्ट. उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय. वादळी वाऱ्याची शक्यताय. 19 तारखे मेरेन दर्यादेगेर वादळी हवामान. बोट धन्यांनी दर्यादेगेर वचचें न्हय. शुक्रारचे तापमान 24 डिग्री आणि 23 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.
आणि गोवा 365 च्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.